ओपनिंग जाला आणि हार्वेस्टिंग सीजन साळगांवान सुरू जाल्लो आसा। साळगांव जो भाताचो गांव, आमकां भाताची शेतां म्हणजे खूप खूप महत्वाची आसा। आदल्या तेंपार जाणट्यांनी साळगांव, साळ म्हणजे भात आणि भाताचो गांव म्हणून हांगासर एका साळगांव नांव दवरलेलें। आदल्या तेंपार जाणट्यांक उगडास आसतालो, जेन्ना भातां पिकतालीं तेन्ना आमकां मानाय सोदचें पडटालें, लुवपाक, मळपाक, झाडपाक आनी भरपूर व्हडलो व्याप आसतालो आणि आमी ह्या दिसांनी फक्त मानाय सोदीत आसताले। पण आतां जेन्ना हार्वेस्टिंग मशीन येवपाक लागलें तेन्ना हो आमकां वावर आहा तो खूब कमी जालो। केदार भाई काय 4 दिसांनी सांगलें की आमकां मातशी बेगीन येवनी, तेणी सांगलें 11 तारखेर येतली, 11 तारखेर येतली म्हूण सांगलें आनी 10 तारखेर तेणी हाडली, ताळेनी येवकार दिली। आनी एक गजाल सांगता, पोरू 22 रुपया आमकां रेट आसली, हांवें म्हटलें 25 तारीख थोडा 26 करता, आतां 26 रेट जाल्लेली आमकां। आनी 40 आमदारां भितर एकूच आमदार आहा जो आतां अधिवेशन चालू आसलें तेणी आमकां शेतकाऱ्यांक लागून उलयला, रेटीक लागून उलयला आनी सबसिडीक लागून उलयला, आनी 49 दिसांनी कोणीच उलयलें म्हाका उगडास ना। परत एकदां त्या ताळ्यांनी येवकार दिवचो। आतां आमच्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, कोणाची चड पिकल्या कोणाची पिकूंक ना, मातशें डिसिप्लीन पाळात। आमदारान आमकां प्रॉमिस केला की 3 मशिनां दितलो म्हणून, 3 मशिनां म्हणून आमकां बरी करून पावतली, पण केन्ना पावतली, जेन्ना सगळ्यांनी एकामेकाक रेस्पेद दीत आनी एकामेकाक जागो दीत फुडें मशीन वचपाक जाल्याच आमी बरेशें जातलें। आमी शेतकारपणाचें एक आमची परंपरा दाया आसा तें दवरया, आमी दुसऱ्या फावटीय काम करया, कोणाचें पिकला तेका सांगया, मशीन पावला तेका सांगया आनी आमचें नवें ट्रेडिशन हें दवरया। आनी केदार भाईच्या खूब आम्हाला काळजांतल्यान आभार मानता, तो शेतकाऱ्यांक लागून सदांच रेडी आसता। फाटल्या दिसांनी ते फ्लडिंग जालें आनी कितले अशें अळसाण्याचें पिकूच कबर जालें, तो मुद्दम आपूण येयला, सगळ्याक भोंवला आनी सगळ्यांक नुकसान भरपाई दिवपाक केल्या। देव बरें करूं केदार भाई, आनी असोच तुजो मोग आसूनी, असोच तुजो आदार आसूनी, देव बरें करूं। आनी सगळ्या शेतकारांक परबी हार्वेस्टिंग सिजनाची हार्वेस्टिंग सिजन बरे भाशेन करया आनी असो आमदार आमकां तेंको दीत आसतलो। इवन तो फाल्यां आमचे हॉर्टिकल्चर स्टार्ट जातले पोरसां बी, तेजो इवन विचार आहा, पोरसांक लागून पासून आपूण कितें तरी फूल बाकी आपूण आदार दितलो आनी आदली पोरसांची परंपरा दवरतलो, शेताची परंपरा दवरतलो। असलो आमदार मेळपाक आमकां भाग्य आसा। देव बरें करूं। आयजकाल मिशिनां सुरू जाल्यान आमकां कोण कोण विचारताले, हालींकूय विचारतालो, तेन्ना हांवें सांगलें येतली टायमार आमचो आमदार मिशीन हाडटलो, तो दुबावूच ना, तें काम सिस्टमॅटीक, हेरा भाशेन सांगपाची गरज न्ही। एकदां सांगलें म्हाका खबर आहा अमक्या टायमार अमकी वस्त जाय म्हणून। तेन्ना आयजकाल 3 मिशिनां सुरू जाल्यान झगडीं किजिलां कोण नासतना बरे भाशेन सांबाळून घ्या सगळे जाण आनी सगळ्यांचें वयर काडा। तुमकां त्या भायर फाटल्या दिसांनी ताणें रमेशान सांगला त्या प्रमाणे शेतान वचना बिसना कितें पिड्यार जाल्लें तांकां सगळ्यांक हेल्प केला, आपूण हाडून चॅकी दिल्यात, पयशे दिल्यात आनी हेल्प केला। कितें सांगल्यार तो ना म्हणना, रेडी आहा। तुमचें सांगपाचें काम करूंक जाय, ना जाल्यार कोण ताचे फुडारी आहा तांकां सांगूंक जाय। तुमकां फाटीं फुडें सदां दिसता जाल्यार सदां तुमचे बरी तो आहा, ताकाय तुमी ह्या फुडें फुडें गरज पडटूच हेल्प करूंक जाय सगळ्यांनी। देव बरें करूं। सगळ्यांक नमस्कार। हार्वेस्टिंग सीजन सुरवात जालेलो आसा आनी साळगांव मतदारसंघात सकाळीं पयलीं निल्ला आनी हार्वेस्टिंगाचें उक्तावण केलें आनी आतां सालिगांव भाग चडांत चड बार्देजांत पीक घडटा आनी जाता। सालिगांवचे तशेंच सालिगांव मतदारसंघाचे जे शेतकारी आसा हे भरपूर काम करता, भरपूर मेहनत करता आनी तेका लागून जे पीक तुमकां सालिगांवान पळोवंक मेळटा हे तेका लागून सगळ्यांकूच शुभेज आसता। आमचे शेतकार भाव जे हांवें लास्ट टायम सांगलेलें की म्हाजे कडेन जी जी मदत जाता हांव तांकां करतलो म्हणून, आनी ते आमचे उतर दवरता आसतना आमी गेल्या फावटी तांकां खत जे फर्टिलायझर लागता तेका सुद्दां आमी तांकां हेल्प केल्लें। तेच्या पयलीं तेंच्यांनी जे अळसाणे लायिल्ले हांव म्हणजे पर्सनली हांव वचून हांवें थंय देखरेख केलेली आनी ते आमची ती जाणटी आई आसा म्हाका अजून ते हितूंतली याद येता। आनी तिणें ते म्हणजे भुरग्यांक आपूण व्हडली करता तशें तो अळसाणो व्हडलो केल्लो आनी तो अळसाणो तेंचो सगळें पीक तेंची नाशाडी जालेली। कोण तरी खंयच्यान तरी फक्त भुरगे मस्ती करून उदक सोडटाले, खंय न्हांवपाक जाय ते उदक बंद करनासतना सगळें तेंच्या हितून पावल्लें। सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या मार्फत हांवें तेंच्या निधींतल्या मार्फत आमचे जे जे लुकसाण भरपाई करपाचें हें आशिल्लें काम तें आमी सगळ्या शेतकार भावांक आमकां चॅक दिल्लें। आनी सांगता आसतना की ते दिसा रमेश भाई आनी हांगचे सगळे शेतकारांनी आमकां कॉल केल्ले, सरपंचानी म्हाका फोन केल्लो की बेगींतल्या बेगीन आमच्या शेतकारांक म्हणजे हार्वेस्टिंग मशीन पावचें, कित्याक शेतां ऑलरेडी पिकलेलीं आसा आनी सांगलां तशें खंयच्याय टायमार आतां पावस पडटा आनी पिकलेली शेतान असो पावस पडल्या खातीर शेताची नाशाडी येता। सो ताका लागून आयच्यान आमी हांगा सुरवात केलेली आसा। म्हाका दिसता वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टिट्युएन्सीज जंय आमचें हार्वेस्टिंग सिजन स्टार्ट जाला, हार्वेस्टिंग मिशिनां आमी घातल्या। हांव सगळ्या शेतकार भावां कडेन म्हज्या अन्नदाता हांव सदांच म्हणटा, म्हज्या अन्नदाता भावां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता
की तेंच्यांनी सारके सिस्टमॅटिकली वांटून ही मिशिनां घेवची आनी आपापली शेतां जी कापणी आसा ही तेंच्यांनी करून घेवची. हे करता आसतना हेच्या फुडें सुद्दां रमेश भाईन सांगलां जे पोरसूं लायतले जावं आनी कितें करतले आमची मदत तांकां सदांच आसतली. कित्याक शेतकार आमी जर सदांच म्हणटा की आत्मनिर्भर जर आमचें गोंय जावंक जाय जाल्यार आमकां स्वयंपूर्ण जर गोंय जावंक जाय जाल्यार आमकां आमचे शेतकार भावाचो व्हडलो रोल आसा आनी तांकां मदत करपाक लागून आमी आनी सरकार म्हणून सदांच तांकां पाठिंबो आसतलो. म्हाजे पर्सनल तांकां सगळ्यांक पाठिंबो आसाच. आनी जशें सांगलां जे जर कितें मदत लागली म्हाज्या सायडीच्यान कितें आसूं तें पोरसां लावपाक बीन जाल्यार हांव तांकां म्हजी दारां म्हजें ऑफीस तांकां सदांच उगडें आसा. तेंच्यांनी येवचें आनी आमकां सांगचें. आनी एकदां आयचे दिसाचे हार्वेस्टिंग सिजनाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी बऱ्या तरेन तेंच्या सगळ्यांची शेतां कापणी जावं अशें देवा कडेन मागता आनी दोन उतरां काबार करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.